सर्वांकೈ नमस्कारो. हाव सी.ए. किरणा कामत. विश्वकोंकणी यूट्यूब चॅनलांतू प्रसार जावचे विशेष कार्यक्रम सी.ए. साधक. ह्या कार्यक्रमाचे सर्व वीक्षक वृंदाक हांव स्वागत करता. मी 2023 सी.ए. फायनल एग्जामांतू उत्तीर्ण जावन आनी तांगेल सी.ए. कोर्सा जर्नी बगे तांगेल एक्सपिरियन्स आमगेलो शेअर करूक आजी आमगेल्या स्टुडिओंत आसाची सी.ए. दिव्या भट हांकां विश्वकोंकणी तर्फेन हांव हार्दिक स्वागत करता. हांगेर एक किरुपरिचय हांव दिवचा इश्ट पावता. हन्नी सी.ए. दिव्या भट. हन्नी दिवंगत गणपती नायक आनी श्रीमती विनया नायक हांगेल्या धूव. हन्नी हरिकंडिके तोकोनू बेस्ड अशें. तशीची हन्नी श्रीपाद भट सुरतकर हांगेल्या धर्मपत्नी. तशीची हांकां एक 3 वर्सां चेडूं आसा, चलये चेडूं, तिगेलें नांव श्रीप्रिया म्हणून. हांगेल्या बी.कॉम एज्युकेशन हन्नी एम.जी.एम. कॉलेज उडपांतू कंप्लीट केला. तशीची हांगेलें एक स्पेशल अचिवमेंट म्हळ्यार हन्नी बी.कॉमांतू रँक होल्डर वरेन आनी हन्नी स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर वरेन तांगेल स्कूल आनी कॉलेज डेसांतू. हन्नी तांगेल आर्टिकलशीप पै नायक अँड असोसिएट्स उडपी हांगा कंप्लीट केला. तशीची आत्ता प्रेझेंटली तांणी शिवानंद पै अँड को चार्टर्ड अकाउंटंट्स मंगळूरू हांगा वर्क करता आसाची. हन्नी मस्त जनाक इन्स्पिरेशन इता म्हणल्यार देर इज नो टायम गॅप म्हणून सांगताची. कसं म्हणल्यार नो एज अँड टायम लिमिट टू अचीव समथींग. सो तांणी ताजे प्रकार आमगेले एद्र आसाची. सो तांगेल बगे मस्त तांगेल एक्सपिरियन्सा बगे उलोवच्याक तांणी राखून बसलेची. सो देर इज नो वेस्टेज ऑफ टायम. सो हांव तांकां डायरेक्टली क्वेश्चन निमगुचे स्टार्ट करता. सो मेन फर्स्ट क्वेश्चन पुराजनाक निमगुचे कसं म्हळ्यार तुमकां सी.ए. म्हूण पास म्हूण पळयतना कशें आशिल्लें तुमगेलें फिलींग? ते रिजल्ट पळयतना मस्त खुशी जाल्या. येता म्हळ्यार मस्त वेळ फेल जावन हांव पास जालेली. तशें हेंच म्हगेल फायनल अटेम्प्ट म्हूण लेखून घेवन हांव वाजून आशिल्लें ह्या वेळाक. तशें रिजल्ट पास म्हूण आयले तेन्ना मस्त खुशी जाली म्हाका. वय पुराजनान सांगला म्हण की आमगेल सी.ए. कोर्सान अटेम्प्ट म्हणटाचे त्या म्हळ्यार देर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी. केल्या पटी फेल जावचे चान्स आसता, पासय जाताची. ते पास म्हूण पळयले तेदन खुशी ते एक विंगडच. ते आत्ता पास दिसतास तुम्ही आतां जस्ट रिजल्ट पळयला म्हण की दिसतास तुमगेल तोंडान ते खुशी पळयत. तुमकां तुमगे लायफांतू हे एक सी.ए. कोर्सा बगे कशी कळ्ळें? तुमके सी.ए. कोर्स का म्हूण खंय तुकून उमेद येयलें? एक्चुअली हांव SSLC जालें तेदना कसं नेक्स्ट म्हूण आलोचन करतना म्हाका सायन्स फिल्डा वचचा इश्ट नाशिल्लें. तशें हांव कॉमर्स सिलेक्ट केलें. कॉमर्स घेतली नंतर मुखार कसं म्हूण आलोचन करतना म्हगेलो अन्नाल कझीन शिवानंद पै सर तागेलें निमगितना सी.ए. कोर येता म्हूण सांगलें. त्या बेसिसा वयरी हांव सी.ए. सिलेक्ट करून घेतलें. म्हगेली डिग्री जातनाची हांव सी.ए. कोर्साक जॉयन जाल्ली. थंय म्हगेल CPT बरयलें. थंय पास जाले नंतर नेक्स्ट IPC केल्लें. थंय ताकून आर्टिकलशिपा जॉयन जाल्ली. हे सी.ए. कोर्सांतू तुमकां मेन सपोर्ट सिस्टम कोण? एक्चुअली हांव सी.ए. जावका म्हूण आशी कळ्ळलें म्हगेल अन्नान. तशें न्हू हांव सांगता म्हगेल सपोर्ट सिस्टम म्हगेल आनूच. म्हगेल वर्डीक जाले नंतर ते कंप्लीट म्हगेल बामणान केल्लें. हांव प्रति वेळ फेल जालें तेदना म्हाका सपोर्ट कोर न्हू, मोटिवेट कोर न्हू, हांव मुखार वच म्हण पळोवन घेतिल्लें म्हगेल बामणान. तशें न्हू म्हगेल सपोर्ट सिस्टम हांव म्हगेल आनू आनी म्हगेल बामण म्हूण सांगू इश्ट पावता. हांव सांगल्या म्हण की तुमी मस्त जना इन्स्पिरेशन येता म्हणा नेवर गिव अप म्हण के. सो तुमी वार्डीक जावन चेडूं जातरी वरेन हे सी.ए. कोर्साचे ड्रीम सोणी. सो तुमगेलो आज ड्रीम कंप्लीट जाला. सो त्या खुशी वरेन कळटास आमकां. सो तुमगेले तुकून मस्त क्वेश्चन मस्त जना मस्त नमने मोटिवेट जाता. सो तुमी सांगला म्हण की तुमगेले ह्या फर्स्ट अटेम्प्ट न्हय. सो तुमी फेल म्हूण रिजल्ट पळयतना तुमी ते कशें घेतले? इत्या म्हळ्यार आज काल चेडूं फेल म्हूण पळयतना आमकां कसं जाता म्हळ्यार मस्त डिमोटिवेट जाता. सो तुमी कशें ते मोटिवेट जावन घेवन एग्जाम पास एग्जाम बरोवच्याक ट्राय केलें? म्हणटे हांव सी.ए. जावका म्हूण आशी कळ्ळाली म्हगेल अन्नान. सो म्हगेल अन्नान गेले नंतरय अन्नाल ते आशी हांव कंप्लीट कोरका म्हणचे कची म्हाका मनांत आशिल्लें. तशें एवरी टायम हांव फेल जातना हांव डावन फील करता आशिल्लें. बट त्या एक रिजनाक हांव पास एग्जाम बरयत आशिल्ली. ते बरोवन हेंच म्हगेल लास्ट अटेम्प्ट म्हूण लेखून हांव म्हगेले प्रिपरेशन्स करता आशिल्ली. ताजे रिजल्ट आज म्हगेले एद्र आसा.
तुमकां हे कोर्सू केन्नाय जावं सोडका मस्त कश्ट जाता असं बिकॉज तुम्ही आफ्टर मॅरीड क्लियर केलेलं सो तुमकां केन्नाय जावं तें फिलींग आयला की ना म्हाका जाता ना म्हाका सोडका तें फिलींग आयल्यार तुमी कशें तें ओवरकम केलें त्या फिलिंगा तकून ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾకు ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಲ ಇತ್ತ ಮಳರಿ ಮೆಗೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದವು ಮೆಗೆಲ್ ಒಟ್ಟು ಶಿಕ್ಕಿಲ್ಜವು ತನ್ನಿ ಪೂರ ತಂಗೆಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತು ತಂಗೆಲ್ ಪಯ್ಯ ರಬ್ಲಿನಂತೆನ ಹಾವ್ ಫೇಲ್ ಮುನ್ ಪಡೆಯಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಕು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಜತ್ತಶಿಲ್ಲ ಹಾವ್ ಖೈ ವತ್ತಸ ಮೆಗೆಲ್ಲ ಕರಿಯರ್ ಖೈ ವತ್ತಸ ಮಂಚ ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತಶಿಲ್ ಮೆಗೆಲ್ मनंत बट हाव एक 2 दिवस ಮೆಗೆಲ್ त्यापुरा टाईम घेऊन हाव ಮೆಗೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ हाव थिंक करतशील हाव एक रँक स्टुडंट हांव आत्तां ह्या प्लेसार येवन इतली स्ट्रगल करून हांव CS सोडलारी मेगेल ते तितले एफर्ट्साक कसने वॅल्यू आसना म्हूण घेवन हांव थिंक करून तशें मेगेले फॅमिली मेंबर्स मेगेल माय जवो मेगेल माव जवो पुरा जाणे प्रति एकली म्हाका सपोर्ट करतसिले म्हाका मोटिवेट करतसिले ती कसं जाल्यार येडना तूं वाजी आमी आसत तुगेलो तूं क्लियर कर म्हणचेक म्हाका एक सपोर्ट करतशिले ती तशें जावन हांव हें कंटिन्यू करचें साध्य जाल्लें. तुम्ही दोन्ही ग्रुप ಒಟ್ಟು ಬರೆಯಲಲ್ಕಿ ಪೈರಿ ಕಿ तुम्ही विंगड पास ಜಲ್ಲನೆಚಿ ना ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ मेगल वर्डिक 2018 अंतू जाल्ल्या हांव 2019 अंतू वर्डिक जल नंतर एक ग्रुप हांव क्लियर करून घेतले ताजे नंतर म्हाका चड जल निमित्त हांव 2 years डिस्कंटिन्यू करपा जाल्लें मध्य 2 years गॅप जाल्ल्या ताजे नंतर मेगेल मायन म्हणली की तूं इतली कश्ट पावन हांगा तनक आयल्या तूं सोडू का हांव आस तुगेलो हांव तुका त्या चेडा पळोवन घेता तूं कंटिन्यू कर तुगेल स्टडीज म्हूण सांगिल्ले निमित्त हांव वापस आफ्टर 2 years म्हगेल एग्जाम बरोवचें स्टार्ट केल्या. फस्ट एक 2 अंतू म्हाका क्लियर करूं जाय न्ही बिकॉज म्हाका म्हगेल स्टडीसा तितले टायम हांव म्हगेल चेडाल खातीर दिवंक जातसिलें बट ह्या वेळा हांव एट एनी कॉस्ट म्हगेल कंप्लीट जावपाची म्हूण थिंक करून वाचून ह्या वेळा क्लियर करून घेतलें. तुमकां कशी तुमगेल पर्सनल लाईफ तुम्ही हे क्लियर करतना तुमकां वार्डीक जालेल्या प्लस चेडो वारें आशिल्ल्या तेवे सान चेडो सो तुम्ही कशी मॅनेज करतशिले तुमगेल पर्सनल लाईफ प्लस तुम्ही वर्क वरेन करता आशिल्लेची सो वर्क अगेन पर्सनल लाईफ आनी स्टडीज हे तीन तुम्ही कशी मॅनेज केल्या. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ म्हाका सपोर्ट करचाक मस्त जन आशिल्ले म्हगेलो आर्टिकल्स प्रिंसिपल जवो अनंतनारायण पै सर जवो म्हणजे वेंकटेश नायक सर जवो ना शिवानंद पै सर जवो तीग जणी म्हाका प्रोफेशनली कसो गायडन्स जावका त्या पुरातांनी दिता आशिल्ली. मेंटल सपोर्टाक म्हाका म्हगेल फॅमिली आशिल्लें म्हगेल अम्मा म्हगेल अण्णा और म्हगेल माय माव म्हगेल मामून प्रति एकली म्हाका सपोर्ट करता आशिल्ले तेच म्हाका की हांव स्टडीसा मुखार गेल्यार हांव म्हगेल फॅमिली लायफ इफेक्ट जायना म्हणचे कॉन्फिडन्स येवची तशें जालें म्हाका. तशी हांव म्हगेल स्टडीसाक कितली टायम डेडिकेट करता आशिल्ली की तशीच म्हगेल चेडा खातीर हांव टायम डेडिकेट करूं ट्राय करता आशिल्ली तशें जावन म्हाका दोनूय मॅनेज करूं कश्ट म्हूण दिसनी. तुम्ही सांगला म्हणकी तुम्ही एक मदेन तू ब्रेक घेतला चेडो जाताना पळय तुम्ही डिस्कंटिन्यू केल्लें ಸ್ವಲ್ಪ टायमाक तुम्ही त्या डिस्कंटिन्यू करतना तुम्ही सब्जेक्टा रिलेटेड टचार आशिल्ले की कंप्लीट डिस्कंटिन्यू जावन ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ हांव सब्जेक्ट रिलेटेड ಸ್ವಲ್ಪ टचार आशिल्ली आनी हांव कामां वता आशिल्ले निमित्त ते 2 वर्स हांव कामाकय वचचें न्ही बट म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ प्रोफेशनली पुरो जनाले टचार आशिल्ले निमित्त म्हाका ते एक सब्जेक्ट सोडून गेला म्हूण दिसना आशिल्लें तेचे फिल्डांत हांव आशिल्ले निमित्त म्हाका ते चुकला ना हांव कंप्लीट भायर येयल्या म्हणचे फिलींग ना आशिल्लें ताचे वरून म्हाका वापस स्टडीसान तूं म्हगेल मन दवरच्याक इजी जालें. अनेक क्वेश्चन तुम्ही सांगला म्हणकी तुमगेल फर्स्ट ग्रुप ओल्ड सिलेबसान क्लियर जाल्लें आमकां CA फील्ड आशिल्ल्या पुरा जनांक गोत्तस की मदीन तूं ओल्ड सिलेबस तकून न्यू सिलेबस न्यू स्किमाक चेंज जाल्ल्या म्हूण सो तुम्ही वापस तुमगेल ग्रुप 2 बरयतना न्यू सिलेबस आशिल्लें सो मस्त जन कसं म्हणटा म्हणा तशी सब्जेक्ट शिफ्टिंग बिकॉज तुम्ही वाजितना सुरवेक विंगडा आशिल्ल्या आतां विंगडा जाल्ला सो मस्त जन म्हणटाची कश्ट जाता ताजे निमित्त क्लियर जायनी लेट जाल्ल्या म्हणून तुम्ही ते कशी घेतल्या तुमकां कळटना की न्यू सिलेबस आयला हांव आनी म्हगेल ग्रुप 2 बरयतना 9th बरोवका म्हणून कळटना कशी घेतल्या. आक्चुली ते आफ्टर 2 years हांव बरोवचें स्टार्ट करतनाची न्यू ग्रुप ऑलरेडी येवन आशिल्लें तशें जावन हांव ऑलरेडी कोण एग्जाम बरयला की तांगेले पुरो जनाले गायडन्स घेतल्या ಸ್ವಲ್ಪ यूट्यूब विडियोज इन्स्टिट्यूटांनी दिलेले विडियोजांनी पळोवन घेतले सो म्हाका ते सब्जेक्ट कशें अप्रोच करूं येता हांव कशी वाजिल्यार ताजे रिजल्ट कशें येता म्हणचे म्हाका हांव फस्ट प्रिपेर जाली त्या बेसिसा वयरी हांव वाजूचें स्टार्ट केलें. तुमगेल प्रकाराक हे CA म्हळ्यार कंप्लीट करच्याक CA फायनल
जेव्हा खंयचे एग्जाम आसा तुमकां एक कोचिंग अगत्य आसा, कोचिंग नेसेसरीच की ऑप्शनल तुमगेल प्रकार? हांव ते एक पर्सन ताकून पर्सन डिफर जाता म्हूण लेखता. इता म्हणल्यार म्हाका एक कोणीय कसं सांगल्यार इता वग्गी मागेल मत्तेन तूं स्टोर जाता. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ವಜ್ಜಿಲಾರಿ ते चड तांकां मेमोरायज जाता. तशें हांव लेखता की कोचिंग जावका तेची जावपाची ताजी निमित्तच आमी पास जाता ती म्हूण हांव सांगना. आमगेल एफर्ट्स चड जावका म्हूण म्हाका दिसता. तुमगेल प्रकार तुम्ही कशी तुमगेल स्टडी प्लॅन केलेले? हांव एक दिवसाक इतली वाचिता, आज ह्या टॉपिक कंप्लीट करता, आज इतली जावका मेगेले म्हूण हांव वाचूच्या बसताना थिंक करून बसता आशिल्ली. ते जाल्ले कुळ्ळे आनीक टायम वर नासल्यार हांव मुखार वता आशिल्ली, ना जाल्यार ते कंप्लीट जायनाशी हांव त्या दिवसाचेर सोडना आशिल्ली. ते जायनाशी हांव मेगेले वर्लाल काम करून घेयना आशिल्ली. तशें आता डायट करतना चीट डेस म्हणटा न्हू, तशी केदनाय जेव्हा तुम्ही लेक्कील प्लॅन तकोन इतली वाज्जू का म्हणून प्लॅन केलेलं तेदना केलापटी पक्कने जायनी म्हणटाना तुम्ही ते कशी कवर अप करता आशिल्लीची? हांव नेक्स्ट मेगेले स्टडी टार्गेट ಸ್ವಲ್ಪ चड दवरून घेता आशिल्ली. म्हळ्यार आज इतली जावका म्हूण लेखल्यार मेगेल खंयची बाकी की ते ताका ऍड करून घेता आशिल्ली. तशी करून घेवन हांव कंप्लीट करूं ट्राय करता आशिल्लें. आणि एग्जामाचें रिविजन कितली इम्पॉर्टंट आणि कशी रिविजन करे तुमगेल प्रकार? तुम्ही कशी तुमगेल्या एग्जामाक रिविजन करता आशिल्लीची? एक्चुअली रिविजन मस्त इम्पॉर्टंट म्हूण लेखता. इता म्हळ्यार आमगेल सिलेबस मस्त वास्ट आशिल्ले निमित्त आमकां एकू वेळा वाची जाल्यार एकू वेळा पुरा माते भितर राबूं जायना. तशें आमी ते मातशी ते वापस पळयले तेदना आमकां ते माते भितर करेक्ट अर्थ जाता. ते आमकां तशें रिविजन मस्त इम्पॉर्टंट म्हूण दिसता म्हाका. हांव एक टॉपिक कंप्लीट जाले नंतर अशीच फ्री टायमार बशिल्ले तेदना हांव ताजे बगे उडगास करून घेता आशिल्ली. सपोज म्हाका ते उडगास येतना हांव वाचिल्लें आनी म्हाका मना करेक्ट बयसनी म्हूण दिसल्यार हांव त्याच टायमार वचून घेवन अपास एक वेळा ते जस्ट अशी ग्लान्स करता आशिल्ली. तेन्ना म्हाका ते अपास माते भितर स्टोर जावन वता आशिल्लें. तशें हांव मेगेल रिविजन करता आशिल्लें. ओके. सो तुम्ही सांगला म्हण की तुमगेले क्लियर जालें सेकंड ऑर नेक्स्ट अटेम्प्ट. सो तुम्ही तुमगेल फर्स्ट अटेम्प्टान कसो पुरो चूक केलें तुमगेल प्रकार बिकॉज ऑफ विच तुमकां क्लियर करूं जायनी बट तुम्ही ते एनालायज करून येवच अटेम्प्टान ते ओवरकम करून क्लियर केलें? हांव म्हाका फर्स्ट अटेम्प्ट्स दितना म्हाका दिशिल्लें की हांव वर्कआउट्स करनी प्रॉब्लेम्स ना हांव मस्त डेडिकेशन दिनी म्हूण दिसलें म्हाका. मेगेल हांव वाचिल्ले टायम पावनी ताका, हांव दिल्ले टायम ताका पावनी म्हूण म्हाका दिसलें. त्या बेसिसा वयरी हांव मेगेल ते चुकी पुरा खंय हांव मिस्टेक्स करता आसा म्हूण घेवन पळोवन घेवन ते नेक्स्ट मेगेल अटेम्प्ट्सान हांव सम करून घेतले. आणि थियरी आणि प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स आमकां CA कोर्सान दोन्ही आसता. सो मस्त जनाक कन्फ्युजन कसं म्हणल्यार खंयची सुरवे वाजू का, थियरी वाजिल्ले लायक की प्रॅक्टिकल वाजिल्ले लायक म्हणून तुमगेल एक्सपिरियन्सान तर तुम्ही कशी त्या दोन सब्जेक्टामध्ये बॅलन्स दवरून घेतले, कशी वाजिल्ले? म्हाका पर्सनली म्हाका प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स इश्ट. थियरी हांव वीक. तशें हांव कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार प्रॅक्टिकल्स पुरा फस्टाक फिनीश करून घेता आशिल्ली आनी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स की इम्पॉर्टंट टॉपिक्स की हांव मार्क्स करून घेता आशिल्लें. ते मार्क करून घेतिल्ले लास्ट मोमेंट जस्ट रिवायज केले जाल्यार. थियरी म्हाका मस्त टायम डेडिकेट करपा जाता आशिल्लें. सो हांव थियरी वरें तशीच एक वेळा समा वाजून घेवन कॉन्सेप्ट अर्थ करून घेतिल्ले मागीर मुखार वता आशिल्लें. तशी अगेन त्या पुरा जनाल प्रिफरन्स वय तांगेल प्रिफरन्स. केलो जनाक थियरी वग्गी हे जाता अर्थ जाता, प्रॅक्टिकला मातशी आसता ती. केलो जनाक प्रॅक्टिकल्साक वग्गी तांकां इश्ट आसता, कॉन्सन्ट्रेट करूं जाता. ते तांगेल पर्सनल चॉयस म्हूण हांव लेखता. कडेन मॉक टेस्ट म्हणून पुराजनी म्हणटा आसाची तुम्ही मॉक टेस्ट दिल्ला की तुमगेल प्रकार ते मॉक टेस्ट इम्पॉर्टंट वन? वय मेगेल प्रकार मॉक टेस्ट मस्ट ट्राय. इता म्हळ्यार तुमी खंय पावले ती तुमी वाजिल्ले करेक्ट रुटार वताच की ना की म्हूण घेवन एक अनालायज करूं ते एक वे. हांव मेगेल मॉक टेस्ट येयनी बट हांव मॉक टेस्ट पेपर्स मागीर रिवायज करता आशिल्लें. मेगेल एग्जाम अर्द दिवस फुडें हांव घरा बसून ते क्वेश्चन्स कशी खंयचे नमुने क्वेश्चन्स येता ते खंयची टायपार येता हांव कशी आन्सर करता म्हूण घेवन एक अनालायज करता आशिल्ली. म्हाका दिसता की तांगेल रिविजन टेस्ट पेपर जो मॉक टेस्ट पुरा ते पुरा व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हूण दिसता म्हाका. तुमगेल प्रकार कितले सब्जेक्ट एक दिसा वाजू येता? इता म्हणल्यार पुराजना कन्फ्युजन जावचें कसं म्हळ्यार
ह्या वाजेतान त्या वाजेतान हे म्हूण बिकॉज आमकां मस्त सब्जेक्ट्स आसा तुमी कशी ते हँडल करतले कितले सब्जेक्ट पर डे वाजत आशिल्ले हांव एक दिवस 2 सब्जेक्ट घेवन बसत आशिल्ले. प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स दनपार नंतर 2 घेवन बसत आशिल्ले. थियरी सकाळी वाचत आशिल्ले. म्हळ्यार म्हाका हांव सकाळी म्हगेले सकाळी म्हाका वाचूचें मस्त मायंड फ्री आसता आशिल्लें. तशें हांव सकाळी थियरी घेवन बसत आशिल्लें. ते म्हळ्यार हांव थियरींत वीक. प्रॅक्टिकल्स हांव दनपार नंतर ऑर रात्री वाचून बसत आशिल्लें. त्या प्रॅक्टिकल्स कोर्स निमित्त तातूंत इनवॉल्व जाले निमित्त टायम गेल्लो कळना आशिल्लें म्हाका. तशें हांव रात्री नंतर प्रॅक्टिकल पेपर्स घेवन वाचूचें बसत आशिल्लें. जनरली म्हगेलें क्वेश्चन कसं म्हळ्यार पुराय जाणांन फेस करचें एग्जाम एंग्जायटी म्हणटाची एग्जाम बरोवच्या वतना भंय नर्वसनेस और एग्जाम बरोवन जाता तरी ते टफ आशिल्ल्या म्हणून टेंशन तुमी असन कसं फेस केला की केला जाल्यार कशी ओवरकम केली तुमी नेक्स्ट एग्जामाक हांव एक वेळ एग्जामा वतना म्हगेले इतले पॉयंट्स ना शॉर्ट नोट्स करून दवरत आशिल्ले. एग्जामा वच फुडें जस्ट वाचून घेवन एग्जाम हॉला भितर वता आशिल्ली. कडेरी एग्जाम जाले नंतर हांव ते बूक मोडचून दवरल्यार मागीर वापस ते कोणालेय उठ्ठू डिस्कस करचें जेवो त्या क्वेश्चन आन्सर कसो आसचें पुरो म्हूण वापस ताजे रिसर्च करचें करना आशिल्लें. तेच्यान म्हाका हे एग्जामा कंप्लीट हांगा कसून नेक्स्ट एग्जामा हांव प्रिपेर जावचें जाता आशिल्लें. सपोज हांव ते डिस्कस केल्यार म्हाका म्हगेलें हांगा चुकेस दिसता हांव हांगा चुकलें दिसता म्हळ्यार म्हाका नर्वसनेस स्टार्ट जाता. हांव नेक्स्ट एग्जामा प्रिपेर करूं जायना. तशें हांव आयज एग्जामाक एग्जाम जाल कूळ जालें थंय सब्जेक्ट थंय कसून नेक्स्ट एग्जामा हांव कशी वाचूं येता म्हणूच थिंक करता आशिल्लें. आनी पुराजने म्हणटाची आमगेलें सी एवॅल्युएशन टफ आसता सो मार्क दिनाची म्हूण सांगून तुमगेल प्रकार कशी अप्रोच आमी एक आन्सर बरयतना मे बी थियरी असो प्रॅक्टिकल असो कशी अप्रोच करूं येता तांगेल प्रकार हांव पळयले प्रकार कसो म्हळ्यार तांकां कंटेंट इम्पॉर्टंट. तुमी ते कॉन्सेप्ट कशी बरयता ती त्या इम्पॉर्टंट सोडल्यार तुमी कितली बरयता ती त्या इम्पॉर्टंट न्ही. तशें हांव लेखता की वाचितनाच आमी एक खंयचेय टॉपीक आसो ते कसले आसा ते कितें आसा म्हूण घेवन आमी करेक्ट वाचून गेल्यार आमकां इजी जाता एग्जामा बरोवच्याक म्हूण दिसता म्हाका. आनी तुमगेल प्रकार ते 15 मिनिट्स ऑफ रिडींग टायम आसता आमकां तुमी कशी ते यूज करून घेतलेची हांव सगळे क्वेश्चन पेपर फस्ट कंप्लिटली वाचूचे ट्राय करता आशिल्ली. तातूंत हांव मार्क करून घेता आशिल्लें की म्हाका खंयचे इजी क्वेश्चन्स आसा हांव हे खंयचे क्वेश्चन्स वग्गी फिनीश करूं जाता टायम मॅनेज कशें करूं जाता म्हूण घेवन हांव थिंक करता आशिल्लें. म्हाका फस्ट वता आशिल्ले क्वेश्चन्स हांव फस्ट आन्सर करून घेता आशिल्लें सो दॅट वरलेले क्वेश्चन्स हांव आरामेर थिंक करून आन्सर बरोवचें जाता आशिल्लें. फस्ट हांव गोतना नासलेले क्वेश्चन घेवन बसल्यार हांव थिंक करतना म्हगेलो टायम वेस्ट जावन वता आशिल्लें. गोत्त आशिल्ले क्वेश्चन आन्सर करूं जायना आशिल्लें. तशें हांव त्या मेथड फॉलो करता आशिल्लें. फस्ट खंयचे क्वेश्चन्स म्हाका करेक्ट आन्सर करता ना हांव हे क्वेश्चन्स करता म्हणचे कॉन्फिडन्स आसता ते क्वेश्चन्स फस्ट अटेम्प्ट करता आशिल्लें. ताजे नंतर हांव म्हाका गोतना नासलेले क्वेश्चन ना अर्द गोत्त आसा हाजे मुखार हांव थिंक करून बरोवका म्हण आशिल्ले क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करूं वता आशिल्लें. तुमगेल प्रकार टायम मॅनेजमेंट मस्त इम्पॉर्टंट वाय तशें करून स्ट्रॅटजी करून आमी खंयचे क्वेश्चन सुरवे बरोयत चड मार्क्स खंय मेळटा म्हणल्यार एनालायज करचें मस्त इम्पॉर्टंट म्हूण म्हाका दिसता. कडेरी एक स्ट्रेस एक वाजेतान जावो पुराय जाणां गोत्त आशिल्लीची टेंशन जाता स्ट्रेस जाता पुराय जाणां ब्रेकय जावंक जाता सो तुमकां एक ब्रेक जावका म्हणटा तुमी कसो करता आशिल्ले वॉट वॉज युअर टायम आय मीन ब्रेका कसो करतले तुमी वाजूच सोडल्यार ब्रेक म्हूण आसल्यार हांव म्हगेले चडा लोट्टू टायम स्पेंड करता आशिल्लें. तर म्हण म्हगेले स्टडीज कितले इम्पॉर्टंट की तिक्क ती अम्मा म्हणचे टायम दिवचें वेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लें म्हाका. तशें म्हाका खंयचे टायमा म्हाका ब्रेक म्हूण आसता की हांव पुरो म्हगेलो टायम तिगे लोट्टू स्पेंड करता आशिल्ली. मे बी म्हगेले स्टडी टायम टेबल तशें आशिल्लें की तिक्क केदां टायम दिवका की त्या टायमाक हांव म्हगेलो ब्रेक टायम दवरून घेता आशिल्लें. आजी आमगेले म्हाका पुरा टायम मॅनेजमेंट दवरनो फॅमिली दवरनो वर्क दवरनो लायक पुरा कशी मॅनेज करूं येता म्हणून एक व्हेरी व्हेरी गुड एग्जाम्पल आसाची त्या म्हणल्यार नेवर गिव अप अगेन हांव त्याच सांगता आसा साधन करता म्हूण एक आश आसल्यार प्रयत्न दिल्यार कसनय जाता म्हणच्याक तुमी एक एग्जाम्पल तुमी आजी मस्त जनां हांगा मोटिवेशन इता म्हळ्यार कितलीकी जनां डिफरंट रिजनाक तांगेले कोर्स मे बी CA अर्दार सोडताची जाय न्ही एक ಸ್ವಲ್ಪ अटेम्प्ट दिल्ले क्लियर जाय न्ही कडेन बिकॉज ऑफ एनी अदर रिजन अर्दार सोडताची बट तुमी ते सोडल्यार वरेन ते गॅप दिल्यार वरेन ते ओवरकम करून वापस एग्जाम बरोवन आज हे CA टायटल घेतला तुमी आजी मस्त जनाक इक्वली तुमी सांगला म्हण की तुमी तुमगेल्या दुवेकय टायम दिला फॅमिलीकय टायम दिला
सो तुम्ही इक्वली अलॉंग विथ युअर प्रोफेशनल लाईफ तुमगे स्टडीज आवडटा तुम्ही फॅमिलीके टायम दिला सो त्या खुशी कळटस तुम्ही कितल्या कशी त्या मॅनेज केला म्हणून सांगून तुम्ही मस्त जन आजी इन्स्पिरेशन सो तुमगेले एक क्लोजिंग रिमार्क तुम्ही कसं एक टिप्स एस्पेशली फॉर दोज केल्या जणांना अशी तुम्ही सांगला म्हणजे ड्यू टू एन नंबर ऑफ रिजन अर्धार सोण असच्या पुरोत तांगेल कोर्स तांकां वपास मोटिवेट जावन न्हू तांणी वपास बरो कशी बरो येता कसं एक्झॅक्टली तुम्ही टिप्स दिताची ॲक्च्युली हांव कसं सांगचें इश्ट पावता म्हळ्यार आमी इतली तेन्ना येवंक जाल्यार आमी मात्र स्ट्रगल केलें न्ही आमगेले फॅमिली मेंबर्स तांणी बरें मस्त सॅक्रिफायसस कोरून आसता ते तशें जावन आमी हांगा तेन्ना येवन ऑर सी इंटर की सी ए फायनल येवन आमगेले कोर्स राबेल म्हळ्यार एफर्ट्साक कसने व्हॅल्यू आसना ऑर तांणी केलेले सॅक्रिफायससाक कसने व्हॅल्यू आसना तशें जावन हांगा तुमी खंयची स्टेजार येवन राबली की थंय राबो नका ती कंप्लीट करत ती तेन्ना मात्र ते एक तितले कष्ट पाविल्ल्याक एक समाधान आसता खुशी आसता तितली सांगू इश्ट पावता आजी मस्त जनाक तुमगेल निमित्त मोटिवेशन जाल्ला म्हूण हांव लेखतस इता म्हळ्यार बिगेस्ट इन्स्पिरेशन आय वूड से आफ्टर मॅरेज आफ्टर अ बेबी क्लियर करचें म्हळ्यार आनी तितली तुमकां फॅमिली सपोर्ट वरेन मेळ्ळा तुमी सांगला म्हणके सो पुराजनी खुशेर आसताची सो वी कॅन मेक आउट तुमी कितली खुशेर आसताची म्हणून तुमगेले नेक्स्ट प्लॅन कसं ना हांव आतां प्रेझेंटली सी ए शिवानंद पै हागे लागी जॉब करता आसा तशीच हांव नेक्स्ट प्रॅक्टीस कोरका म्हणून थिंक केला हांव सी ओ पी घेवन आमगेले एक ऑफिस घालका म्हणून थिंक करता तुम्ही तुमगेल्या मुखा वयल स्टेपा बघ इतली क्लियर आसाच म्हणून पळयतना आनी खुशी जातस आजी तुमगेले एक्सपिरियन्स शेअर कर न्हू पुरा जनाक मस्त वीक्षक वर्यांक तुम्ही मोटिवेट केला सो तुमकां तुमी स्टुडियो येवन हे संवादनेक आयिल खातीर तुमकां हांव धन्यवाद सांगता तशीची पुरो आमगेल्या वीक्षक वर्यांक हांव धन्यवाद समर्पण करता